जेजू बाळक जल्माला संतोष पावया, गोरवां कावणे न्हिदला पोळेर रावया, बरम्या संगी संतोष बोरीत गितां गावया, गवळ्या संगी मोगा बोरीत काणी काढया. देवाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सबार दिसा जावन आमी तयार करनासलो दीस, आमी आशेव नासलो दीस आज आमकां फावो जाला. जेजूच्या जल्म दिवस क्रिसमस. ह्या फेस्ताचो मुख्य संदेश जावन आसा मोग, समाधान आनी एकवट. तेंच समाधान तसो मोग आमच्या सगळ्यांच्या काळजांनी बसती जावं दी, आनीक तशेंच आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजींनी विस्तारून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. केल्ल्या पथकांची दूख धरया, देवा कडचें बोगसाने मागया. नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोबतीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो फुडें हांव साथ सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या प्रसूत घेवन सदांच आमकां मरये. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सदस्या देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, ख्रिस्ता काकूट कर, ख्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा देवा उसकी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी. सर्वेस पोरा देवा सती चाराया. सर्ववेदा देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासा, तुझ्या तोलवय बाबा पासून आम्ही तुका वागणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाची शिडी, तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसणार. आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलो पवित्र
एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा मनशा कुळाच्या रचणारा आणि सोडवणारा, मनशाक तुझे सुमे पवित्रतेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पर्वतर कितली सोबीत पावलां ती, संतोषाचो संदेश आडून येतल्या दुतांची. तो शांती परगडता, बरी खबर हाडता, चडवण बसयता आनी सियोनाक म्हणटा, तुजो देव राजवट चलयता. आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात, ते सगळे संतोशान बोब मारतात. कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुसलेमाच्या पाड पडलेल्या जाग्यांनो सांगाता मेळून बोब मारा, संतोषाची गितां गाया. कित्याक सर्वेश्वर आपले परचेक बुजयता, जेरुसलेमाची तो चडवण करता. जर राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावलो प्रदर्शीत करता, पृथ्वेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची चडवण देखतल्यो. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराक एक नोवेंगी दाया, भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीता गाया, परमेश्वराक हसिया, ताचे नाव वाखणा. आमका सन्माना तारू, तोच ख्रिस्तो मी. ताचें तारण दिसपडते गाजया, जनांगांमदे ताची महिमा परगट करा. सर्पसां ताची विस्मितां कळया. आमका सन्माना तारू, तोच ख्रिस्तो मी. सगळो आनंद उल्हासो आखो संसार, गळसो दर्या सागर आनी तांतले सर. फोड पिकासोवे उल्हासो भूंय भाटा, संतोषान हालोन दोलो रुका सडांनी भरलेली रानां वना. आमका सन्माना तारू, तोच ख्रिस्तो मी. आमका सन्माना तारू, तोच ख्रिस्तो मी. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, आदी मागा परत्यान परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटेच्या काळार आपल्या पुता मरिपात
तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सक्तांचो वरिसदार नेमला. हाचे स्मरिपात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचल्ली. ओ पूत, आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या सक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनशा कुळाचें पाताक धुवन काडटस तो हातां सर्गी महिमेन देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूता प्रास उंच उबारला आसता तांचे प्रास श्रेश्ठ सर्वश्रेश्ठ नांवीं ताणें जोडलां. दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारीन धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, सुमेस्त देवाचे सुमेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतार हें. देवाचे उडकार. Alleluia, 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 Alleluia. एक पवित्र दीस आमकां उदेला. येया आमी जनांगानो सोमियांक आराधन करा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. जुआम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. वेळा काळा वरवीं शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळा पुर्वीस तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिपात रसन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीय वस्त ताच्या विने आयिल्ली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे दावन जीव जोडलो आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. हर एक मनशाक उजवाड येतलो. खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत असलो, पूण ताचेच मरिपात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. ती जल्मली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीच्या सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साजल्ली. देवाचे उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, साबार तारांची
तायराय आमी करनासल्ल्या कुसवार कसो गर्दनाचो गोटो घरांत शिंगराय इन्विटेशन व्हॉट्सअप मेसेज फोना कॉलां हे पुरो आमी करन आसल्या ह्या दिसाक आनी करतेच आसा तशेंच आमी आमच्या आत्मीक संगती विशेंती आमी तयारी केल्या जायत्या जाणांनी सदांच्या मिसाक हांगा येवन ह्या आयताराच्या मिसाकपणी पवित्र पुस्तक वाचून रेतिऱ्यो करन नियाळ करन तशेंच कुमसाराचो सक्रामेंत घेवन आमची काळजां आमची मनां आमी नितळ केल्यान आज यस काळजान यस नितळायन हांगासर आमी सांगाता जमल्या हें क्रिस्मस आच्या सोंग ह्या क्रिस्मसाचो कसलो संदेश प्रधान संदेश कितें जावन आसा वो संदेश 3 संगतीचेर आटापून आसा पयलें मोग दुसरें समाधान आनी तिसरें एकवट जेजूचो जल्म जावन आसा एक संदेश मोगाचो जेजू ह्या संवसारांत येवना एक नवें रिलिजन एक समर्थ आसा करन ती बांदून हाडन जायत्या आपोस्तलांक सांगाता मेळोवन ताच्या पाटलावदाऱ्यांक आनीक सगळ्या संवसारांत एक व्हडली समर्थ बांदून हाडच्या खातीर जेजू येवना जेजू आयिल्लो मुख्य उद्देश जावन आसा बाप म्हजो बाप तुमचो मोग करता ह्या मोगा खातीर ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारांत धाडलो आनी तो मनीस जावन आमच्या खातीर कुर्सार मरोन ताणें पुना जिवान जावन आमकां सर्गींची बागलां उक्तीं केलीं वो जावन आसा मोग खरो मोग आनी निस्वार्थी मोग ह्या निस्वार्थी मोगाची लक्षणां आमकां पळोवंक मेळटात सांव पावलान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत कोरिंतकारांक अध्याय 13 आनी वळ 4 जावन 10 म्हणसर 13 लक्षणां थंयसर आसात आनी जर तर ही लक्षणां आमच्या कुटुंबांत सदांच आमी जियेता आनी असलो खरो मोग आमचे थंय घोव बायलां थंय भुरग्यां आवय बापाय थंय असलो मोग ह्या समर्थींत आमी आसा केल्यार खंडीत जावन सोम्यान बसयल्लें तें मोगाचें जिवीत आमचें जाता आनी ह्या वरवीं आमकां हे संवसारी जिवीतच सर्ग जावंक साध्य आसा असलो मोग आमी वाडोवंक जाय आनी ह्या मोगा खातीर जायतो लोक सॅक्रिफायस करता सोम्यान शिकयल्लो तो मोग सोम्यान आमच्या समाजीक दिल्लो तो मोग वाडोवच्या खातीर जायते तरणाटे आपणे संवसारी जिविताक पाठ करन ह्या जागी जिवीत ह्या रिलिजियस मेळाक ती भरती जातात आनी नैस आमच्या संस्थेनी आनी आमच्या समाजींत ती वावुरतात इस्कॉलांनी अनाथ आश्रमांनी या आमकां प्रधान एक दाखलो कलकत्ताची मदर तेरेसा कशें हेरांक गरजेवंतांक क्रिस्ताच्या नांवान आपणाचो जीवस त्याग करून दितात तशेंच जायते मिशनरी विविध गांवांनी वचून तांची भास शिकची तांचे सामाजीक नडते तशेंच खान जेवण तांचो हावो ते पुरो सोसून व्हरतात एकाच कारणा खातीर क्रिस्त आमचो समेस्ताचो मोग करता त्या मोगा खातीर ताणें आपणाचो जीव दिला देखून आमी तो मोग तुमकां दिवच्या खातीर आमचें जिवीत आमी त्याग करता म्हणून दुसरें जावन आसा समाधान फेस्तोचो संदेश कसलो समाधान हें समाधान जेजून बसयल्ले 2020 आनी 2 वर्सां आदीं पूण तें समाधान आसा गे आमच्या घरांनी आमच्या समाजींत हें आसा गे हें सवाल दलाई लामाक एक फावटी एका जर्नलिस्टान विचारलें हें कित्याक समाधान ना आनी तो म्हणालो
देवान वायलन्स धाडूना, देवान हिंसा धाडूना, मनशान हिंसा हाडल्या. हे समाधान मेळ जाय जाल्यार मनशांनीच वावरी जाय. आनी आयच्या स्लोगनांत आमी आयकलें, ग्लोरी टू गॉड इन द हायेस्ट अँड पीस टू मॅन ऑफ गुड विल. पीस टू मॅन ऑफ गुड विल. क्रिस्ताचें समाधान कोणाक लभता? कोणा थंय बरें मन आसा, कोण क्रिस्ताची शिकवणे प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करता, ते समाधान आपणाचें करता. केदळ आमच्या काळजा भितर समाधान आसा की आमी हेरांक तें समाधान वांटूंक साध्य जाता, हातेरान जाता. नातल्यार खंडीत जावन बायल्या संगतींनी वस्तू दिवन शर्मावन सांगून समाधान हाडचें बरी ना. आमचें समाधान काळजांत आमी आसा करूंक जाय. तर आमी एक निर्धार करयेत आज, म्हजे मरिपात हांव कशें समाधान हाडूंक शकतलो. म्हज्याच कुटुंबा भितर इल्लोसो त्याग, इल्लोसो सॅक्रिफायस हांव करीन जाल्यार तें समाधान खंडीत जावन आमकां लाभतलें. त्या त्यागाचो फळ जावन आसा समाधान. आनी हें समाधान खंयच आमकां मेळना, खाली आमच्या जिविताच्या नडते मरिपात आमकां मेळचें तें जावन आसा. आनी तिसरें जावन आसा एकवट. एकवट भारतांत जिवोवचें म्हळ्यार वर्तें भाग म्हणयेत. मस्त समर्थी आसात आनी समर्थी मदें एक बंद आसा, एकवट आसा. एकाच कुटुंबा भशेन आमी जिवन आशिल्ले हांव येदळ म्हण आसा. पूण फाटल्या वर्सांनी थोड्यांच्या स्वार्थपणा खातीर हें समाधान आनी एकवट आमी होगडावन घेतला. तुमी आयकल्लें आसा 2017 इस्वेंत युपींत सतना म्हणले कडेन थोड्या पाद्र्यापांक आनी सेमिनरिस्टांक अरेस्ट केलें क्रिस्मसा दीस. तांणी क्रिस्मस कॅरल सिंग केल्ल्या खातीर. आनी तशेंच इस्कॉलांनी क्रिस्मस आचरूंक नजो, आमच्या संस्थांनी आमी क्रिस्मस आचरूंक नजो म्हणून. आनी असले संदर्भ, असल्यो संगती आमकां केदाळय मेळोवंक पळोवंक मेळटल्योच. इस्कॉला सुरवेर इगर्जेच्या सुरवेरच आमी पळयलां. इगर्जेच्या सुरवेरच आमी आयकता, जेजू जल्माच्या पयलेंच ऑगस्ट सेजरान एक ताकीद दिली सेन्सर करच्या खातीर. आनी त्या खातीर जुजे आनी मोरी बेतलेमाक येतात. आनी थंयसर तांकां जागो नासतना कवंडेर जेजू जल्मता. जेजू जल्मल्या उपरांत हेरोद राय त्या भुरग्यांक नाश करच्या खातीर, भुरग्यांक नाश, जेजूक नाश करच्या खातीर सबार भुरग्यांचो नाश करता. त्या दाळा तो इजिप्ताक पळोवन धांवता. देवाची मांडावळ कोणाच्याच ती रावोंक जायना. देवाची मांडावळ चलोवंच आसता. देखून आमी भियोवचें न्हय. आमी आमच्या जिवितांत केदाळय हें समाधान एकवट वाडोवंक प्रयत्न करीत जाय. खाली 2 गडितां आनी अखेर करता. क्रिस्मसा दीस पूत बैल्या गांवांत आशिल्लो. बापायक फोन करता, डॅडी ह्या वर्सा तुवें कितें निर्धार केलाय क्रिस्मसाच्या फेस्ता दिसा? आनी तो सांगता, तुज्या मम्मीक कितलें बरें करूंक आनी कितल्या संतोशान तिका तेचें जिवन सोडूंक जाता की तितलें प्रयत्न हांव करता म्हूण हांवें निर्धार केला. आनीक तो म्हणालो, मम्मीक फोन पास कर. आनी मम्मी कडेन विचारलें, तुजी आशा कितें? म्हजी आशा जावन आसा तुज्या डॅडीन केल्ली ती बास्त पाळून दी म्हूण. देखून आमी
आमच्या निर्धारांत दुसऱ्या जावन अपेक्षुचें न्ही, आमी आमचें जावन कितें करूंक जाता पळोवचें. दुसरें 1861 जावन 1861 जावन 65 म्हणसर नॉर्थ स्टेट्स आनी साऊथ स्टेट्स इन युनायटेड स्टेट्स थंयसर झगडें आसतलें. आनी निमाणे तो कमांडर, आर्मीचो कमांडर एब्राहम लिंका कडेन येवन म्हणालो, आमी जिखचो संदर्भ आसा, खंडीत जावन आमी जिखतले हांव, कित्याक देव आमच्या सांगात आसा म्हूण. आनी एब्राहम लिंकनान इल्लोसो आसून ताणें सांगलें, देव आमच्या सांगात आसा पूण आमी ताच्या सांगात आसा ओंगी. देव आमच्या सांगात आसा, आमी ताच्या सांगात आसा ओंगी. हें मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक दीस आमी विचारूंक जाय जाल्लें सवाल. खंडीत जावन देव आमच्या सांगात आसाच, तो आमचो मोग करता, पूण आमी ताच्या सांगात आसा ओंगी. आमेन. उबी रावया. आमचो बोवार्थ एका निजा देवाते आमी उक्तो उसारया. देवा सर्वदेवा बापा, सगळ्यांनी पृथ्वीच्या आसरा आणि ख्रिस्ता तुझे सुद्धा आमच्या स्मिया सो पवित्र देवाचो अंबार मृतांचो पॉन्सुर कादरे गोससे तकसा सडलो तमला वटकाने गेलो तमला गेलो तिसरे नामला तकसो सरका सडलो सदारा बुगाचा तेजांची मेनचे विकसन केलो सत्वंता पवित्रया कतोलिक सभे भक्तांचे एकतार पलकांचे भक्तने कुडीचे जीवन पॉन सोसाचे जीवित. आमेन. मोगाच्यानो, देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. आमी ह्या भावार्थान मोगान आनी बरवशान जियोवच्याक तर आमच्या जिविताक गरजेच्यो देवीक आदार आतां आमी मागून घेवया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, पयस सभा चलोवच्या आमच्या पापसाहेबाचेर, बिस्पांचेर, याजकांचेर आनी सर्व धार्मिकाचेर तुजे बेसांव घाल. ताणें उतरान आनी करण्यान तुजे सुवार्थेचे वाटेन चलोवन तुज्या मिसावांत लागशिलान वांटेली जायचे कर म्हूण मागता हांव. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी तुजे कुशे प्रमाणे पाळून सर लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थान वावरूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर आमच्या भाव भयणींक तांच्या वावरांत तृप्ती आनी प्रतिफल लाभय. तांकां तुजे दैवीक संरक्षण लाभय म्हूण मागता हांव. संपर्क माध्यमां आनी हेर वायटाक बळी जावन कश्टांच्या सर योजनांक आनी भुरग्यांक तूं राख आनी सांबाळ. तांकां ह्या ओश्यातावन पयस रावंक आनी तुवें लाभयलेल्या माध्यमाचो बरो फल काडूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. गूण जायनातले पिडेन ओलवलच्या सर पिडेस्तांक तांचे कश्ट सोसूंक बोल आनी ससणिकाय दी म्हूण मागता हांव. जिविताचो बरवसो सांडलेल्यांक जेजूचे जल्म तांच्या जिवितांत नवो बरवसो पांकोवन दी म्हूण मागता हांव. आमच्या खसकी गजां खातीर आतां आमी मौनपणी मागया.
मोगाळा बापा, आम्ही तुझ्या मुखार उसारलेली मागणी दयेन मानून घे. तुझ्या पुताचो जल्म आमकां नवो बरवसो समाधान आनी संतोष हाडून दिवं दी म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. संतोष बोरिताच्या बोलत्या दिसा कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा, ओपून दिता बोलत्या मोगान तुका, स्वीकार तू कर ये बापा, स्वीकार तू कर ये बापा. Undogo vanso, waida kanso, folwam piso, amcha kastaso. Undogo vanso, waida kanso, folwam piso, amcha kastaso. स्वीकार करून ये बापा, बदलता मासा ख्रिस्ताच्या. स्वीकार करून ये बापा, बदलता मासा ख्रिस्ताच्या. संतोष बरिताच्या बोलत्या दिसा कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा, ओपून दिता बोलत्या मोगान तुका, स्वीकार तू कर ये बापा, स्वीकार तू कर ये बापा. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्या पवित्र विचारावा सर्वश्रेष्ठ मानून घे. देवा आमच्या बापा, या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णकायेन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजें बक्षांनी आमकां संपूर्णकायेक मेळटा. देखून आमच्या दाबाची परबे दिसा ही भेटवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारोया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सपदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सकाळी आनी सतय आमी तुका दिन वसूंक फावो. वो कायदो निसितो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो आनंद सद्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचे प्रकाश पांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखोन आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटो वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi, 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 dărbaranță servesc por tu. Sărgani sonsar, bărlatu ce,
सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे मुसगी तुकाचे मुसगी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा कित्याक तुजे जावन जेजू क्रिस्तान तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्मेच्या शक्तीन सो जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती जावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोनी करच्याक एक खाशा पजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून हो संस्कार आमी समरपता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची तेच बरी जवान जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससनी कराराची रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारावतेलें हे म्हज्या उडासाक करात Mawat sagon pagotoya. Sumya Jesu तुझे मर आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही प्रगटता तुझ्या येया सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सोडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्र पावन दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्तगात जोडल्या तीच बली आतां तुजे पवित्र सभे तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयल्लें सात्विक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत ओंकार मरयेच्या जनिस्कळपती सांजेच्या आनी तुज्या भगवंत दुतांच्या आनी वैभव साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां संगाता आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे मेळणेचो आदार आमकां मेळटलो म्हूण आमकां निरंतरी विस्वास आसा बाबा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण कोण आमी मागता फ्रांसीस तुज्या साकरा आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल
आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समस्त गोवळ्या आणि मणियारांबरोबर तुझ्या पुतान तुका मिंचून काडलेले सगळे तुझ्या पद्य संगाती या संवसारांत वर्सुरे तुझ्या पवित्र सभेक बाबा तान प्रतिमगान थीर कर. तुझ्या उजेर तू एकठांय केल्ल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन ऐकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत पडल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझ्या थंय एकठांय. आमच्या मेल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक माई पसाण तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सत्संग दिसतल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे वदेची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सदांचकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवश्यान येतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाताचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशोपदमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. माय मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते रे, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते रे, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मनीस जावन सर्गीचीं दारां उगाडन आमकां बापाची भुरगीं केल्लो. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शिडीच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Sindri mudir laila Suryodoni dala Sindri mudir laila Suryodoni dala Swati prashantuja Zilma vela Gaidam Zuyo Zuyo Bala Zuyo Zuyo Jesu Bala Morie Pasle Tuya Vela Zuyo Zuyo Iman Vela Dev Tujhe Tak Moni Salam. Devdut gaitan nama Gloria, Gloria Devdut gaitan nama Gloria, Gloria Adonai lai amka shazmata Gaitam Zuyo, Zuyo Bala Zuyo, Zuyo Jesu Bala Morie Pasle Tuya Vela Zuyo, Zuyo Iman Vela Dev Tujhe Thai Moni Salam. Zuyo, Zuyo Jesu Bala Morie Pasle Tuya Vela Zuyo, Zuyo Iman Vela Dev Tujhe Thai Moni Salam. उभी राहूया. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या भोव मोगाळ बापा आयच्या दिसा जल्मलो आमचो सोडूनदार आमकां तुजी भुरगीं करून आयला तर संवसारांत आमच्या जिणेंत अदीक अदीक ताचो उपकार घेवन सगळ्या ताच्या अमर जिवितांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. दया करून बसा. या पुणक्षेत्राच्या देगेक सांजुजेचें कॉमेंट आनी हांगासर आमी 30 आनीक 9 जाण फ्राद जियेता. तांतले 22 जाण ब्रदर्स तांकां 13 वर्सांचे याजकी शिकप आसा
निमाणे 4 वर्सांचे शिकप हांगासर चलता ते सकड आमी तुमकां हांगा हजर आशिल्ल्यांक ऑनलायनीचेर मीस आयकतल्यांक आनी तुमच्या घरांत आशिल्ल्यांक तुमच्या मोगाचे परगांवांत आसात तांकां समेस्तांक आमी हॅपी क्रिसमस मागता तेस क्रिस्ताचें समाधान तसो मोग तसो एकवट तुमच्या काळजांनी सदांच वस्ती जावं दी आनी तुमच्या कुटुंबांत तेंचो समाधान वाडोवन दी हें आमचें मागणें जावन आसा पुरवां 31 तारीखेर ह्या वर्साच्या अखेरच्या दिसा हांगासर 7 वरांचेर संजेर आराधन आसतलें अर्दो घंटो आनी 7:30 वरांचेर संजेर मीस आसतलें दुसरे दिसा आयतार देखून सकाळींची 2 मिसां आसतलीं 6 वरांचेर आनीक 7:30 वरांचेर उपरांत संजेर 3 जावन 7 म्हणसर हांगासर आराधन आनी मीस आसतलें तुमकां स्वागत आनी पोरू आदल्या वर्सांनी आमकां हांगा जेजू बाळकाचें फेस्त करूंक कोरोना पिडे वरवीं कस जालें ह्या वर्सा सकड बरें जातलें म्हणून आमी पातयेता 4 तारीखेर वजेचो पुरशें आसतलो संजेर ताच्या उपरांत 5 जावन 13 तारखे म्हणसर 9 आसतली 9 दिसांची आनीक 2 दिसांचें फेस्त ह्या वर्सा 14 तारखेर आनी 15 तारखेर तुमकां समेस्तांक वत्तायेचें आपणे उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं हो पवित्र दीस पजडीत केलो तसो बाप आगोनाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां बरो बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष भरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पटयलें तोच बाप तुमची काळजां संतोषां बरो आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारामध्ये एकवट घडोवन हाडलो तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागात दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावो आनी सर पदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे Barcelona, Santos Manca, Svakazia Raya, Hare Kari, Zauditaya, Arsun Jesu Barka, Arsun Jesu Barka, Arsun Jesu Barka, Barcelona, Barcelona. सर्वा उल्हास फाटला गोठो जाला रावळेर ताचे कवणेक तो न्हिदला कवणेक तो न्हिदला कवणेक तो न्हिदला मुखार पुता सोवे Amen.